म्हाका ब्लॉग करपाक जाय। आमच्या गाडयेकडे कोणी तीन लॅम्बो भावानी पार्क केलेले आसा। एक हा लॅम्बोर्गिनी गलाडो। ओके, समथिंग इज कमिंग अप। वसून जाले आता हे कपडे सोदता आनी कितें करता बाज येयलो म्हाका। इतले बऱ्या जाग्यार आमी शॉपिंग करूंक येयल्या। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एलिस्टर। बरी फायदे आहे का? सो गाइस हे पळय, आमच्या गाडयेकडे कोणी तीन लॅम्बो भावानी पार्क केलेले आसा। एक हा लॅम्बोर्गिनी गलाडो, लॅम्बोर्गिनी हुराकन आणि लॅम्बोर्गिनी उरुस। 3 तरेच्यो लॅम्बोर्गिनीचे मॉडेल हांगासर आहा। लॅम्बो भवानी पळय आता कशें कितें तें पळय। चल्ले आता आमी एक बारीकशी रायड मारून येता आणि बारीक सारीक रील्स करूंक जाय आमकां। सो ते बीन करता। आणि कालचो ब्लॉग कसो आसलो तो कमेंट करून सांगा आमकां। बरो आसलो जाल्यार सांगा। सो एलिस्टर ब्रो आणि भाभी आमी एपा येयल्या भरणेन एपाय शॉपिंग करपाक आणि एका पळय किल्लोस करता। सो गाइस आमी पावलेले आसा भरणेन, शॉपिंग करपाक गेल्लेले आसा फूल पावर सारकी। आणि येस तुवें वावचर दिल्लो खबर आहा मरे एलिस्टर ब्रो। पळय आपणाक पळोवंक येयला, आमकां न्हू। आपणाचे पयलीं हे पळय। सो ब्रो पळयला मरे आपणाचें कितें आहा पळय तें घेता, आमकां घेवंक दिना। पळय पळय हांगासर येयला आनी आपणाचे कपडे पयलीं पळयता। आमचे ना, म्हाजे बाबा तूं कांयच घेवं नाका म्हणटा ते, आपूण सगळे घेता फूल पावर सारकी। पळय आपणाचे सगळे घेता, सेल्फिशपणा पळय, आपणाक पयलीं घेता कपडे। सो गाइज आमी तुम्ही पळयला आसतले आमच्या ब्लॉगान की आमी त्या घरान गेल्लेली फॅमिलीक हेल्प करपाक, आयज जाणटेक ते शिवोले। आणि थँक्यू सो मच, तुमचो खूपच सपोर्ट मेळ्ळो आसा। आणि या हांवें न्हू ते जाणटेक ग्रॉसरीज हाडून दिल्लेले आसा आनी थोडे पयशे दिल्लेले आसा। व्हडल्यान सांगूंक ना कित्याक तेंगेर घाटी कामाक आसा न्हू, आनी ते आनी बाबडे जे जाणटेक मारून आनी घेवन वचत म्हणून हांवें मातशें कॉन्फिडेन्शियल दवरलेले। आनी येस मेन म्हणटा तें हांवें तिका प्रॉमीस केला की हांव चवथ जालो का परत तेंगेर वयतलो म्हणून बारीक सारीक मदत घेवन। असोच गायज आमकां जाता तितल्या प्रमाणान सपोर्ट करा। आतां हांव सद्या येयला भरणेन शॉपिंग करपाक, आमकां एलिस्टरान कुपन दिल्लो पळय तो। सो गायज तेंची जे जाणटेची जे परिस्थिती आसा खबर आसा ती टोटली बिगड आसा। तुमी पळयलेली आसतली न्हू ती कशी खाटीर न्हिदलेली बाबडी चुरचुरे। प्लीज जाता तितल्या प्रमाणान ताका हेल्प करात। वसून जाले आता हे कपडे सोदता आनी कितें करता बाज येयलो म्हाका। चेडवा वांगडा कपडे शॉपिंग करूंक येवप म्हणजे एक व्हडलो टास्क। बेजार येयलो म्हाका। हे चालू दा ट्राय करता, काडटा, कितें करता, घालता एका सायडीन हेजे कपडे मेळना एक सायजीचे। आनी हे पळय इतले बऱ्या जाग्यार आमी शॉपिंग करूंक येयल्या। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एलिस्टर आणि रोमॅन्सिया। थँक्यू सो मच फॉर सच अ लवली गिफ्ट। हे पळय गाइस आमची जाल्लेली आसा शॉपिंग आता। हे पळय बिलिंग करता आनी हेजे खंय ऑल्टरेशन आहा ते आतां फाल्यां मेळटले आमकां। दोनी जिन्स, हे दोनी जिन्साचे फाल्यां मेळटले पळय। सो गायज आयज हांवें जेवणाक केला शीत, सवराक आनी लोणचें। हांवें आयज सवराक केला बिकॉज अवीक आवडना म्हणून। हे ताका कशेंय करून खावचेच पडटले, सवय घालपाक जाय न्हू, त्या खातीर हांवें अशें जेवण केलां। पळय कितें तरी अपग्रेड करता आमी। अपग्रेड गेस वॉट वी आर डुईंग। फूल पावर सारखे। ओके समथिंग इज कमिंग अप। सो गायज माझे आतां जेवण बी जाल्लेलें आसा। आतां आमकां फटाफट भायर सरपाक जाय। काल आमी भरणेन कपडे दिल्ले न्हू ऑल्टर करपाक, ते आतां हाडपाक जाय। हरशीं म्हणून नवीन एकट्यान वचोन हाडूं येता न्हू, ताका खंय हांवूच जाय वांगडा, सदांच असो करता। म्हाजी मागीर कामां पेंडींग उरता। सो हांव आतां कितें करता सांग, फटाफट सारण बिरण मारता। पळय सारण हांवें हांगासर दवरल्या आनी पळय हो सगळो कचरो कितले बी साफ कर, कितले बी पूस, तरी 10 मिनटान परत धुल्लो येवन बसता वाज हयशीक। चवथी मेरेन तरी सारकें घर नित्त दवरपाक जाय न्हू, कितें म्हणटात सारकें न्हू।
मागीर आमकां म्हापशा वचोंक जाय आनी म्हाजो न्हू फावंडेशन बी काबार जाला कळ्ळें तुमकां. सो आतां चवथीक मातशें तरी कितें तरी लावंक जाय न्हू. सो तें हाडपाक हांव सोमतें बाजारान वयतलें आनी अवी वांगडा वयता म्हटल्यार अवीक तर टोपी घालूंकूच जाय. कितें म्हणटात तुमी, सारकें न्हू. सो गायज हांव हेपळय आतां न्हेसोन न्हिसोन जालें रेडी आनी आतां हांव वेट करता अवी येवपाचो. कितें केलां सांग तेणी, आत्तां म्हाका फोन केल्लो. तो गाडी घेवन सर्विसिंगेक गेला. कित्याक इंजीन मोडलें खंय तेजें. कितें साफ सफाई करता ते व्हिडियो धाडला इंजिनाचे आनी म्हाजेर अपशारणां घालता की हांवें खंय तेजी गाडी मोडल्या. म्हाका एक सांग, हांव ती गाडी चलयना, फक्त फाटसून बसपाचें काम करता, तरी हांव ती गाडी मोडटलें तरी कशें? तुमीच सांगात पळोवया. इंजीन मोडलें खंय हांवें. चल बाबा गाडयेचे स्क्रॅचीस ते हांवें बाबा घातल्या. सायड लायट ती बाबा हांवें मोडल्या. आनीक कितें बारीक सारीक म्हणजे वयल्या वयर तें हांवें मोडलां ना न्हू, पूण इंजीन म्हाजे कडल्यान मोडो तरी कशें शकता? तेजो बाबा एकूच उपाय, तेका सांगात म्हाका एक सायकल घेवन दी नाजाल्यार एक गाडी घेवन दी म्हणून. मागीर हांव आनी तेज्या गाडयेर केन्नाच बसचें ना. मागीर अपशारणात ना की बाबा हांवें मोडली म्हणून. सारकें न्हू, फाटसून बसोन खंय हांवें तेजें इंजीन मोडलें खंय अशें जावं शकता? म्हाका फोन मारला आनी सांगता की इंजीन खंय तुवें मोडलंय खंय. आतां पळोवया केन्ना येता तो. टायम जायत वयता आनी ह्यो आजून पावना. फक्त तो आनी तेजी गाडी. बसीन सुद्दां हांव गेल्लेलें न्हू जाल्यार इतल्यान पावतलें आसलें. वाज हाडटा अशी. शी वाजला हांव गाडी 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 करता तो. सो गायज हांवें ऑल्टरेशनाक कपडे दिल्लेले ते पळय म्हाज्या हातीन आसा. हाडले हांवें. घे दवर. कितले ट्रॅफिक आसा चवथीचे. वाज हयशेक. म्हाका ब्लॉक करपाक जाय. अभी म्हाका म्हापशा बाजारान वच. ना म्हाका मेकअपाचें सामान जाय आनी 2 शॅम्पू जाय. आसा तुजे कडेन? दी न्हू अवी. हांव तुजें एकूच एक न्हू. तू युट्यूबर, तुजे कडेन चड आसूंक जाय पयशे. म्हाजे कडेन ना. दी न्हू अवी. दी. ह्यो पळय म्हाका मेकअपाचें सामान बिमान घेवन दिना. एक काम करता, हें दिता हाडून. चॉक हाडून दिता ते 10 रुपयाक मेळटात ते. पाटयेर बरयतात ते. बरें ते घेता आनी त्या गाडयेक सगळ्याक रंगीला रंगीला करता. आतां आमी खंय वयतली? रावंडाक काय घरा? बरें. पळय आमी आतां वयताली पणजे. ट्रॅफिक पळयात फुडें कितले आसा ते. टर्न मारलेलो बरो दिसता. 9 नंबर आडयलाय का? बरी फायदे आहे का? गोवंती हांव वदोळच्या नवीक 9 नंबर करीत आसलें. पळयतालें 9 नंबराक आडयलें आनी तूं म्हणे तुका एक नंबर घेवन दी म्हणून. बरें तसली गाडी म्हाका आज ती गाडी घेवन दितले गिफ्ट आनी तेजो नंबर आसतलो 005. हांव कशें गिफ्ट दिवं? युट्यूबर कितें रे तूं? येता तरी तेजे येता. आयज आमी येयल्या नवतारान पाव भाजी खावपाक. चालू हा माझी फेवरेट पाव भाजी. काम चालू हा निघते. आता पळोवया कशें कितें पळय तें. बरें फटको घालतलें. हांव म्हाज्या खानदाल्याक हांव गाडी घेवन वयतलो. तूं बसोन राव हांगा. रवी कितें खाताय दाखय पळोवया. गव्हाचें पाणी. मिसळ पाव बरी हा.
मायावी माझी पावभाजी यम्मी. आता आम्ही खंय येयला रे सालिगांव वाऱ्याक बसपाक येयला आनी हेजे परत स्टार्ट पळय मोबायलाचेर वाज शेक तो आनी तेजो मोबायल खंय भोंवपाक वयता न्हू जाल्यार मोबायल वाज आसून सुद्दां अशें दिसता की हांव एकटेच येयला कशें. कितें फायदो न्हू सारकें न्हू. मात पाव भाजी बरी आसली. तुजी मिसळ पाव बरी आसली रे खरेंच. यो एक्चुअली प्लेस न्हू पयलीं खूब बरी दिसताली आनी आतां हेजी हालत पळयात. सालिगांव रोड पयलीं नेवे केल्ले तेन्ना फूल कलरफूल आसलेले आनी आतां पळयात कसले दिसता ते. आनी आयज गर्दी सारकी ट्रॅफिकाची. आमी चिंतलेले पणजे बी थंय म्हणून वयतली म्हणून पण जालें कितें सांग परवरी पावता म्हणसर जे व्हरोन ट्रॅफिक चिड्डोन त्या खातीर आमी अशी मागीर शॉर्टकट घेतली घरा वचपाक म्हणून. कितें म्हणून करतलो कांय चान्सूच ना जाल्या थंय. हे पळयात ही सगळ्यो गाडयो थंयच्यानूच येता परवरच्यान बी. सो गायज फायनली हांव घरा कडेन पावलेलो आसा आनी पळय केसांची म्हाजी हालत जाल्या सारकी. आनी येस फायनली भरणेन गेल्लेली आमी ऑल्टरेशन करपाक दिल्लेले कपडे ते कपडे हांवें सगळे कलेक्ट केले आनी फायनली आमी येयली घरा. आनी येस कालचो आमचो व्लॉग तुमकां आवडला आसतलो न्हू. खूब 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 आमकां खूब मॅसेजी येता इंस्टाग्रामाचेर आनी थोडे जाण तेजे बद्दल बरें उलयता थोडे जाण तेच्या बद्दल वायटूय उलयता. कितें आसता जाणाय एवरीबडी हॅव देयर ओन ओपिनियन लायफान. आनी जे हांवें दोळ्यान पळयलां पडसून जे विजन म्हाजें दोळ्यांतल्यान हांव पळयता पळय तें अलग आसता आनी जे व्हिडियोचेर दिसता खबर आहा तें लोकांक अलग दिसता. जे हांवें कंडिशन तिचें पळयलां खबर आसा इट वॉज टोटली डिफरंट. पण कितलें म्हटल्यार बाबडी एकलीच रावता सुरसुऱ्या बाबड्याचें आनी थंय तिका जे एक मराठी उलयताली बायल पळय ती बायल खंय तिका केन्नाय हेल्प करता खंय कितें जेवणाक बीन रांदपाक जावं कितें वॉट एवर इट इज. आनी अशे आमचे लोक आसा थोडे लोक आसा जे हेल्प आनी अशे लोक आसा की जे फुडें सरतात आनी लोकांक हेल्प करतात पण थोड्या जाणांक संवयच ना. आनी जे टिचरीन केलां खबर आसा तेच्या बद्दल कितें तरी करचें पडटलें. मातशें भायर सरया सगळे जाण मेळोन आनी मातसो तिजे अगेन्स्ट एक मोर्चा काडया अशें आमी डिसायड केल्या सगळ्या भुरग्यांनी. सो लेट्स सी पळोवया. बाय बाय.